grateful to the forest department first, who took such a big action. Yesterday they had put a camera and today they have come to put additional camera. And we are hopeful that they will track him down and take the necessary action. तुमच्या CCTV कॅमेराचेर आयज कितें रिकॉर्ड जाल्लें आसा? No, we have not captured anything. Not captured as such as not. My daughter is going to work. Only when she comes from work and she's free, she'll go through those. Okay, but videos. Any idea that the leopard going to come after 4 days? The forest head has told us that normally they will come after 4 days because now they have eaten such a big dog. So hopefully when it gets hungry the next time, like after 4 or 5 days, it might come again because he knows that there is another dog in the same locality. And besides that, there is a neighboring dogs also. So he is coming for a easy prey. Okay. But how's the situation nearby village and the houses? No, we are all frightened. Yesterday, all our neighbors and everything, it was like a dead village over here because everyone closed their doors and went inside. By 6:37, we were all in. Otherwise, this is a village which used to buzz. We used to come in and out at 11:30, 10 o'clock. There was no fright. From yesterday, we are frightened. We don't know what to do. So we are just hopeful now they capture something and try to catch the leopard. आयज हांगासर उणो 5:05 आहा हांगासर लोक जे आजूबाजूक जे रावता तांकां म्हणजे एक भयाचें वातावरण आहा, भियल्ले आहा लोक. राती कोण तरी सांगी रातभर जामूय पडोंक ना. म्हणजे अशी परिस्थिती हे भाशेचें अशें केन्ना घडोंक ना ह्या भागान. आतां तरी बरें तेंच्या कॅमेरान तो एक नोट जालो आनी कॅमेरान दिसलो तांकां म्हणून लेपर्ड येयलो म्हणून कळ्ळो. नाजाल्यार कांय कळचें नासलें. आनी अचानक हांगासर भुरगीं आसतात तेंगेर ट्युशनाकूय भुरगीं येता, बाकीचे वाड्यार भुरगीं आहा. हो तेंचे पासत डेंजर सिच्युएशन आहा. सो आतां म्हज्या हिसपान हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयल्ले आहा. पिंजरो जो घालपाचो आहा ती प्रक्रिया चालू आहा म्हाका दिसता. म्हणजे म्हाका जाल्यार दिसता अशी की ते काम करता त्या हिशोबान. सो तेंच्यांनी सरकारान पिंजरे घालचे आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन जर कमी आसा ह्यो कांय गोश्टी जाल्यार तांकां आनीक प्रोवायड करचे, जेणे करून म्हाका दिसता असले जे प्रसंग आहा हे येवचे न्हू. आनी तो जो लेपर्ड हे लोकेलिटीन भोंवता ताका बेगींतल्या बेगीन धरून त्या लोकांनी जंगलान व्हरून सोडचो. हेची कारणाय अशी आहा की हांव तेंचे कडेन उलयतालो की लोक सगळे जंगलां कापीत आहा, दोंगर कापीत आहा, जंगलां कापीत आहा. जेन्ना आमी जे गोंयचे लोक आहा आमी जेन्ना जानवरांची घरां मोडटले, जानवरांच्या घरांनी घुसतले तेन्ना ऑब्वियसली जानवरां हांगासर घरा मेरेन पावतलीत, लेपर्ड पावतले, बाकीचे फाल्यां दुसरी जानवरां पावोंक शकता. हांगासर जो इशू आहा खास करून हांव कांशेचें हें उलयता, ह्या कांशा गांवांत जो आमी सांगीत आहा आनी हो इशू एक चलत आहा की हांगासर दोंगरार युनिवर्सिटी येवपाची आहा. म्हजो एक सरकारा कडेन एक मागणी आहा की हेजेर विचार करचो. कारण ह्या भागान हांगासरलो भाग आसत, कांशेचो थिवीचो भाग आसत किंवा पिरणाचो भाग आसत, हांगासर लोकांनी खूब फावटी वाघ हे सगळे लेपर्ड बिपर्ड हे सगळे पयल्ले आहा. ताका लागून हे असले प्रोजेक्ट हाडटाना, दोंगराचेर प्रोजेक्ट हाडटाना विचार करून हाडचे, जेणे करून जानवर फाल्यां लोकेलिटीन येवचे न्हू. जे तेंचे जागे आहा, दोंगराळ भाग आहा, ह्या भागांनी तेंच्यांनी रावचे. ताका लागून आमी तेंची घरां नश्ट करया नाका, आमची घरां जर सुरक्षीत दवरतले जाल्यार.